नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आज म्हत्वाचो विशय घेतला आनी तो पणजेकारांक चड लागींचो. म्हणजे पणजेन आज रस्त्याचेर भोंवप शक्य ना. आज हांव दनपारां पणजेच्या भायर वचपाक सोदतालों. म्हजी गाडी अक्षरशा ट्रॅफीक जॅमान घुस्पून उरली. हांव आमचें ऑफीस गोमंतकाचें सांतिनेजच्यान भायर आयलो आनी मेन रस्त्याक मेळटा थंय आसा पूर्ण चौक जावन बशिल्लें. एका अर्दान सांतिनेजच्यान आमची हिंदू स्मशानांतल्यान जो पळय रस्तो येता सांतिनेज थंय पॅक जाल्लें. थंय रस्तो खणून दवरला. दुसऱ्या अर्दान कला अकादमी कडल्यान मुखावेल्यान लायन लागिल्ली थंय पॅक जाल्लें. आमच्या फाटल्यान स्क्रिनाचेर तुमी पळोवंक शकतात पूर्णतः ट्रॅफीक जॅम जावन इतलें न्ही की आमच्या दुसऱ्या अर्दान म्हणजे विधानसभेचे ओल्ड विधानसभा थंयच्यान मेरेन रस्तो सगळो पॅक जाल्लो. कला अकादमीचे पूर्ण तो रस्तो पॅक जाल्लो. एका अर्दान खडला, दुसऱ्या अर्दान स्मार्ट सिटीचें काम चल्लां आनी कला अकादमीच्या मुखार रस्त्याचेर डांबर घालतात. एका बरोबर इतली कामां करप शक्य आसा काय कितें? करप काय कितें? प्लॅनिंग हाका आसा काय कितें? पोलिसांक बाबा कन्सल्ट केलें काय कितें? कावन्सिलर्स पणजे म्युनिसिपालिटीक कन्सल्ट केलें काय कितें? अशे खूब प्रश्न आसात. आनी आमचे मदीं कांय मानेस्त हांगा आसात. आमचे मदीं आसा सिद्धांत बाब शिरोडकार जे DYSP नॉर्थ गोवा ट्रॅफीक इन्चार्ज. आमचे मदीं आसात आमचे गोमंतक डिजिटलाचे एडिटर फ्रँकी ग्रेसियस. फ्रँकी तुमकां आनी सिद्धांत बाब तुमकां हांव येवकार दिता. आमकां एक पॉझिटीव चर्चा करपाची आसा सिद्धांत बाब की इतलो दी फाटले आतां म्हयनो 2 म्हयनो पणजे अक्षरशः ट्रॅफिकान घुस्पून उरला. कितलो तेंप हे ट्रॅफीक अशे तरेचे प्रॉब्लेम जातले म्हणून कळना. लोक भायर सरतात गाडी घेवन, गाडी खंयच उरता. लोकांनी गाडी हाडप काय ना खबर ना. मदींच व्हडले व्हडले टँकर येतात, व्हडल्यो बसी येतात, ट्रक येतात, ल्हान गाडयो मदींच स्कूटर खंयच्यानय रस्तो काडटात. ही शिस्त रस्त्याचें काम चलतें बरें आहा पूण वाटेर पोलिसी आमकां दिसती पडनात. सो हाका जाप कशी सोदप? रवी साहेब, इट इज व्हेरी सिंपल. पेंजीम सिटी जी आसा इट वॉज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज रिजीम. 1961 इंडियन एनेक्स केल्या. सिस्टम जे तेंचे ड्रेनेज सिस्टम, सिवरेज सिस्टम आसात इट इज स्टील द सेम. देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सिटी. We cannot remain in the same 19th century and continue with that particular city and the services provided. Smart city जो project आसा it is carried on. It is a central project. Different cities in India, Goa is selected as one of the state wherein Panjim is one of the best cities selected for it. Because of this digging of these roads, development will take place. People will get better services today. You cannot expect to get the best services without any responsibilities coming up on the people to follow it. Everything comes with a price. Digging of the roads is alya, it is for a sewerage system, it is for beautification of Panjim. It is not to stop the traffic. Vehicle population has increased a lot today. We are finding a growth of 3.5% of vehicle population. Government offices, development, commercialization, business enterprises, functions happening every day, every 365 days in a year in Panaji city. Schools, colleges, students are increasing. प्रत्येक स्टुडंटाकडे आयज बायक्स आसा. प्रत्येक मनशाकडे एक 4-व्हीलर आहा. देर इज नो कंट्रोल ऑन द व्हेहिकुलर फ्लो इन टू द सिटी. आमी उलयतात आसात. हांव फ्रँकी कडेन वता. फ्रँकी, तुजे उपरांत हांगा उदय मडकयकार पणजेचे कावन्सिलरूय पार्टिसिपेट जावपाचे आहा. पूण ताजे पयलीं म्हाका तुजे कडल्यान तूं हें सगळें पळोवन हेजे पळय कितें मॅच चल्लां ताजेर म्हाका तुजो एक कमेंट जाय. सिद्धांत बाबान आतांच सांगलां की देर इज अ डबल फोल्ड इनक्रीज इन द ट्रॅफिक. म्हाका अशें दिसता की this is an opportunity for the departments to plan this work well, keeping in tune with the traffic of today. अशें जाता की roads are dug up 365 days in a year. The worst part is that same patches of the roads are dug up again without knowing. There is no blueprint as to where what work has been done. Secondly, there is no coordination between the department. म्हणजे डिपार्टमेंटांच्या भितर आमच्या सिद्धांत बाब म्हाका सांगूंक शकता की whether the police is always in the know when digging works are going on. No, see, when any permissions are being granted by the administration, so they consult the local traffic units there, and in accordance with that, our opinions are given, and then after good critical discussions, the permissions are granted. So digging work has to continue.
it is the combined effort of the people today, along with the municipalities and we police. We cannot. सिद्धांत बाब ताणें एक बरो प्रश्न विचारला. तो प्रश्न असो की एक बरोबर 3 कामां चालू आहा पणजे. तो म्हणटा सिवरेज काम चालू आसा, ब्युटिफिकेशन चालू आसा आनी एका अर्दान डांबर घालतात. आतां जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम फाटल्या आतां 2 वर्सां चलता, कितलेशे देशांतले सिटीज स्मार्ट सिटी काम सोंपलें. बेळगांव काम सोंपलें आनी बेळगांव तयारी जाली. निमाणें आतां मार्च मेरेन हांकां काम सोंपोवपाचें आहा म्हणून एका बरोबर सगळे रस्ते सुरू केल्यात. आनी तुमी पळयत जाल्यार सांतिनेज आज 3 कडेन खडून दवरला आनी थंय पोलीस ना आनी दुसरे पोलिसांक तुमकां कळयतात तरी अशें तरेचें काम चल्लां. पुलीस आर एवरीवेअर. आयज तुमकां सांगता जितको ट्रॅफिक फ्लो जाता इन पणजी टुडे, police the traffic cell is monitoring and controlling it. Accidents have basically been controlled in the Panjim city. As Disak at Divza circle, we are getting 10,000 vehicles from 8:30 to 1 o'clock in the afternoon coming into the city. 10,000 vehicles. Roads are the same, infrastructure is the same. ना पण सिद्धांत बाबा हांव तुका एक सांगता, बांबोळे वचपाचो पळय जो ताळगांवच्यान पळय जो रस्तो वयर ती चडणी आसा, थंय फाटले कांय दीस काम चलतालें. दोनूय अर्दान let me come to this point. आनी जाता कितें जाणा, थंय हेवी व्हेकल्स, Yes. टँकर गरज नसतना टँकर येतात. Yes. So it has become a... No, but regarding this, I will give you the inflow of traffic to Panaji. 10,000 vehicles coming in a span of 3 hours. Yeah. 10,000 vehicles. What do you expect? Yes. There should be a proper parking facility available. Yes. If we have a proper parking policy, a proper parking management, then these 10,000 vehicles can be accommodated in that parking places. Yes. So then the congestion does not take place. So basically we cannot directly come to an inference that it is because of this digging, because of the tanker, because of the sewerage pipe, traffic is getting congested. Okay. We want a proper parking policy, and with that if vehicles are given proper parking places and there is proper transportation from the place of parking to the place, the destination where they want to go. Marketan वचपा जाय, इस्कॉलान वचपा जाय, गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपा जाय. म्हाका दिसता that hop in hop off buses, if it is utilized in the full scale, Exactly. हांव तशेंच there won't be any congestion in the city. So I will not say it because of digging or because of smart city work, traffic congestion is taking place. No, it's because of the increase in the traffic. हांव तशेंच म्हणटा सिद्धांत बाब, आमी पळयलें जाल्यार एका अर्दांनी पार्किंग करून दवरिल्ले आहात. लोक काडत नात व्हेकल. तांचेर पुलीस कित्याक एक्शन घेनात? No, आता तुमकां फिगर्स दिले, I have got some few figures. 3,600 approximate cases are booked on DB road. Okay. दहनान बांदोडूर मार्गाचेर 3,600 केसीस 2022 सालीन केल्या. ते फक्त 4 व्हिलरांचेर. 2 व्हिलर सेपरेटेड यू कीप इन 2023 टील डेट 800 गाडयांचेर केसीस जाल्या, म्हणल्यार टोविंग जातात. पण म्हाका एकच म्हणणें की बाय बुकींग केसीस, बाय पिनलायझिंग पीपल, बाय चलनिंग देम, problem won't get solved. We want a special or a proper parking policy before entering the city. Earmarked parking दिवपा जाय लोकांक, ज्या लोकांक comfortability जावपा जाय, and where they want to transport themselves, whether to the school, students are school, government offices are government buildings, marketan लोकांक तांकां transport facility available जाले continuously. I don't think there will be congestion at large. We should not connect डेव्हलपमेंट विथ कंजेशन. आमचे मदीं आतां उदयबाब मडकयकार आयल्यात, पणजेचे कावन्सिलर, ताणें मेयर आशिल्लो, तांच्या सिटीचो बरो अनुभव आसा. उदयबाब, हे जे पळय पणजे सगळे खणून दवरल्या, थोडे लोक म्हणटा थंय मायनींग चालू आसा. हें कितें? काय युद्ध चालू आसा? फाटल्या दिसांनी एक मिम्स आयले, हेजेर अर्थक्वेक जाला तेन्ना, हय, म्हणजे ते BBC हे दाखयल्ले पळय, म्हणजे ते विचारतना म्हणून हे स्मार्ट सिटी काम चालू आसा ते. अपार्ट फ्रॉम जोक, आमी हेजेर खूब उलयले. म्हाका दिसता फाटीं डिबेटूय जाली. पणजेन कितकीशीच एजन्सी, आतां सिद्धांत साहेबान सांगल्या अशें कितकीशीच एजन्सी काम चालू आसा स्मार्ट सिटीच्या अंडर. पयशे आयल्या स्मार्ट सिटीक, तेज्या अंडर हे सुडा, PWD, आमचे इरिगेशन डिपार्टमेंट, अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो डिपार्टमेंट हेतून काम करता. आनी हेतून जालां कितें, जेन्ना एक चोर चोरी करता पळय आनी कुत्रो ताका भुकाना, कुत्रो जेन्ना उगीत रावता तेन्ना समजपाचें की कुत्रो ह्या चोराक सामील आसा म्हणून. तशें ऑफिसरांचें जालें. स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर मातल्या सामके. हेंचे कातडी इतकी दाट जाल्या, हांव मेयर आसता सुद्दां हेचे कडेन झगडटालो. तो चौधरी म्हणटा तो चुनो लावन गेलो, तेजेर कसली इन्क्वायरी जाली ना. आनी आतां हे रिटायर ऑफिसर थंय आयल्या, ते फक्त आपले रिटायरमेंट लायफ एन्जॉय करता. तांकां भरपूर लाखांनी पगार मेळटा.
तांकां कांयच पडूंक ना. आज ही सगळी कडेन डिगींग जालां. एक बरी गजाल, एक पणजे सिटी एक थोड्या तेंपान बरी दिसतली. पूण आज जे लोकांक त्रास जाता पळय, आज तुमी हांगा फोडटा, थंय फोडटा, कांयच प्लॅनिंग ना. म्युन्सिपालिटी कन्सल्ट केला पळय, म्युन्सिपालिटी ही आमची जबाबदारी. शेवट आमची कॉर्पोरेशन म्हणटा ते एक फादर, CCBचो मेयर हो एक इन्चार्ज कसो पणजेचो, एक राखणदार कसो. पयलीं कितें जातालें, पयलीं मेयर म्हणटा तो त्या बोर्डार नाशिल्लोच. ऑल ओवर इंडिया मेयर हो आसूंकूच जाय ते IPCLाचे हेजेर. ते तेन्ना पॉलिटिक्सा खातीर तेन्ना बोर्डार नाशिल्लो. जेन्ना बाबूश MLA जालो, बाबूशान झगडी करून तेन्ना हें करून मेयराक येतलो. म्हणजे कळपाक लागलें कितें कितें काम चलतालें तें. तेन्ना खूब लेट जालो. जी 7 वर्सां पयलीं आमची सिटी सिलेक्ट जाल्ली, जें काम 7 वर्सां पयलीं जावंक जाय आशिल्लें, हें काम, हें जें मेजर काम, हें काम स्टार्टींग हें काम घेवंक जाय आसलें. हांवें फाटीं सांगलां हेंच्यांनी कितें घेतलें, ते हाडले कशे पुतळे बसयले, खंयच्यो नाका आशिल्ल्यो त्यो टायल्स बसयले, आसा ते बरे फोडले, दुसरे घातले, गार्डनां केलीं. ही केन्ना करप आशिल्लें, मागीर करप आशिल्लें. हें आज जें जावंक जाय, ही सेवेज लँड, हे बरो रोड, बरें सगळें हें जावंक जाय आसलें, हें तेन्ना जावंक जाय आशिल्लें. हें जालें ना, सोड, आतां जाता. पूण आतां हेका प्रॉपर प्लॅनिंगूच ना. आज तुमी पळयता की हो रस्तो आत्तां फुडल्या बरोबर तुका तूं जर आज दनपारां 4 सुमार गेला आनी तूं 6 सुमार पळयत जाल्यार तो रोडूच बंद जाल्लो आसता. म्हणजे खंयच प्लॅनिंग ना. आनी ह्या स्मार्ट सिटी ऑफिसरांक कांयच पडूंक वचूंक ना. सिद्धांत बाब सांगात, एका अर्थान पणजेचो कावन्सिलर कशे तरेन अनप्लॅन्ड कामां सुरू जालीं ताजे बद्दल उलयता. पूण एज ए पुलीस ऑफिसर पणजे पूर्ण कंजेस्ट जालें अशें दिसना. कारण आज दनपारां जेन्ना हांव एकाक ऑफिसांतल्यान भायर सरलो, गाडी खंयच हालोवपाकूच सिद्धार्थ मेळनाशिल्ली. बाबान रागार जावचें न्ही. तो एक बरो ऑफिसर, तेज्या तो SP रागार जावप न्ही. पूण हांवें अनुभव घेतला. हांव बाजारान आज एकाच सुमार बाजारान हांव म्हाजे Exactly. मिसेसीक हाडपाक गेल्लो. म्हाका पणजे सावन भाटल्यान पावपाक 45 मिनिट्स लागले. ते हांव भितरल्यान कांपाल भितरल्यान रोड काडून खंयच्या कट मारून हें मारून हांव गाडी कशी करून घरा पावलो. कित्याक म्हाका मातशें मडगांव काम आशिल्लें म्हणून बेगीन घरा पावलो हांव. पूण आज पळयलें जाल्यार खंयच पुलीस ना, ट्रॅफिक पुलीस. ट्रॅफिक कडेन रागार जावचें न्ही. ट्रॅफिक पुलीस जे तालां दिवपाक जे काम करता पळय, लिपून रावता आनी कितें रावता, हेंच जर मातशें जर ऑफिस स्टार्ट जावपा टायमार, दनपारच्या टायमार आनी ऑफिस सुटपाच्या टायमार, तिनूच टायम जंक्शनां आसा. आतां विमानतळ ताजे कडेन केन्नाच थंय पुलीस आसना. थंय तुका अशें जाता, लोक अश्यो गाडयो हाडटा, थंय लायन लागता. आमच्या ते भाटल्यान, आमच्या थंय तालगांव वचपाक रोड आसा, थंय तुमी पळया, आमचो म्हाज्या चल्यान आतां 1.5 वर काम केलें रोड रावन. ट्रॅफिक सोडल्या. म्हणजे आमचो एक तालिगांव रोड वता, तो एक वयर सावन वता, हालतींच्यान ते वता मशिदी कडेन. आनी थंय इतको प्रॉब्लेम जाता. एक जर ट्रॅफिक पुलीस जर सगळे कडेन दवरत न्ही, हो प्रॉब्लेम जावंक शकना. हांवें बी हो अनुभव घेतलो इतलो तेप. I will explain. हांव सांगता तुमकां. सी ट्रॅफिक ड्युटी जे करता आमचे स्टाफ प्रत्येका कडेन करतात तांची ड्युटी. तुमी पयलीं होमगार्ड घालता. ना, पूण एक तुमी पयलीं ना ना हांवें पयलीं पळयला. आमी भुरगेपणान गुरुदास जुवारकार आसतना ताका पळयला. तो बरबक्कम सामको अप टू डेट मिच्यो धरून एक पिल्लुकीचेर तो ट्रॅफिक म्हणजे कंट्रोल करतालो. तूं 10 वर्सां पयलींची परिस्थिती. हांव 10 वर्सां न्ही, हे पयलींची आतां ट्रॅफिक वाडली. आतां वाहनां खूब जालीं. हय, 3 गाडयो आमी एग्री, वाहनां खूब जालीं, सगळे एग्री जाता. ताका उलोवनी, ताजे कडल्यान जाय, ताका उलोवनी. एकूच सेकंड. तुम्ही होमगार्डाक घालताले, एकटे पुलीस तुमचे कडेन जावं ना. ट्रॅफिक पुलीस खूब कमी पडटा, फोर्स कमी पडटा. तुम्ही रिझर्व बटालियन आतां थंयचे पुलीस हाडटाले, कित्याक तांकां कांय काम आसनासलें. कितें मोर्चे येता तेन्ना तांकां चड काम ते हाडटाले. ते तुमी हाडा न्ही, त्या टायमार तुमी घाला. दिसभर दवरपाची गरज ना. ऑफिस स्टार्ट जाता दनपारच्या टायमार आनी सांजच्या टायमार, 3 टायमार तुमी ट्रॅफिक हें करा. कित्याक हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय. आज जर खंय उजो लागलो, कोण जर बरो ना जालो, तो मरपाचेर वतलो. सांगात. I will answer his question in simple 3 lines. हय. आता जे ट्रॅफिक सिग्नल घातल्या न्ही, we are getting 200 violations every day for breaking the traffic signals, for over speeding. Azuni it is going to get active now. It is getting connected to the NIC and the transport department will start issuing the challans. So basic concept of traffic awareness starts with the people. सारकें. Today people are not following the rules and regulations. Why the police are being blamed for it? It starts from the home. Today the good habit starts from the home. बरोबर. You can't blame the teachers in the school for the child failing in the school. The parents are to be held responsible. They have to take the responsibility. The onus lies on the responsible people. झालं कितें? But let me finish. आमच्या फाटल्यान Let me finish.
The traffic police are deployed in all the spheres. We got supermarkets, we got schools, we got colleges. धाकटे भुरगे येतात ते इस्कोलांकडे we have require navigating the traffic police. We have fish markets there. We have Kampal grounds. Children come to play sports there. Apart from these duties, we got VIP duties. So we can't be basically pinpointedly say that traffic police is not there. They are performing all duties at their respective points. But maybe Uday sir has not seen them. We will take his suggestions and we will put. हांव भोवपी मनीस आनी हांव रस्त्यावयलोच मनीस. हांवें हे रस्त्यार रावनूच काम केलां म्हणून हांव सांगता कित्याक साहेब पळय थोडीं जंक्शनां आसा एक मार्केटान ते वैद्य हॉस्पिटल आसा पळय त्या जंक्शनार केन्नाय तुमी वचा थंय लोक अश्यो लायता गाडयो लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकूय विसरल्या. लोक आपली गाडी खंय उबी करता बाजारान खंय वता खंय लायता ती शिस्त ना. ताडे म्हणटा तशें सांतिनेज न्ही पूर्ण चॉकअप जाता सगळी कडेन. सांतिनेज मार्केट पळया तुमी ते विमानतळ जंक्शन पळया मार्केट पळया जावं आनी एकच रोड पळय आसा सांतिनेज हिंदू स्मशान भुमी कडेन वचपी थंय पूर्ण चॉकअप जाता खंय 3 कडेन थंय खणला आनी तो रस्तो अर्दो जाला. हांव अशें म्हणटा हांव अशें म्हणटा थंय तुमी हेवी व्हेकल्स आडोवपाक शकनात. फॉर एग्जाम्पल टँकर तांकां कोण विचारपी ना काय दिसता. खंयचे राजकारणाला ते टँकर जाल्यार म्हाका खबर ना पूण टँकर जंय खणल्यात थंय पूर्ण तांणी हांवें पळयलां 2-3 वेळा ते भितरल्यान रोमल्यात सुद्दां रस्ते जंय खणले थंय. सो अशे तरेचें प्लॅनिंग जावंक शकना की बाबा ह्या दिसांनी तुमी टँकर ह्या रस्त्याचेर येवपाक जायना हेवी व्हेकल्स येवपाक जायना. आनी दुसरें जंय खणल्या थंय एक तर पोलीस रावत न्ही किंवा होमगार्ड जाल्यार थंय ट्रॅफिक बरे तरेन वचूं This is शकता. a good suggestion. हय And ना हांव म्हणटा तेच होमगार्डाक तुमी दवरा कित्याक आमी पयलीं पळयलां होमगार्ड आसताले जे रिजर्व पुलीस आसताले तांकां हाडून दवरताले कित्याक हें सिच्युएशन अशें आसा की एक फाल्यां एप्रील जातकच हें सिच्युएशन मातशें कमी हें जातलें लोकांक मातशें हाडची बा ती फेस करची पडची ना. पूण आतां जे लोकांक त्रास जाता पळय फाल्यां कोणाक एक कितें बरो ना जालो फाल्यां खंय खंय उजो पेटलो कितें जावंक शकता. टायम सदांच सारको आसना. हें काम स्मार्ट सिटीचें काम केन्ना मेरेन सोंपपाचें आसा. आतां पळय आमकां मिटिंगेक सांगलां ते कोर्टान मेयरान सांगलां की 15 मार्च पर्यंत आमी काम स्टॉप करपाक गव्हर्मेंटाचीच ऑर्डर आयल्या म्हणून ऑफिशियल सांगलां 15 केन्ना? G20चे आतां G20चे पणजेन सिद्धांत साहेबाक खबर आसतली. आता ते हॉट मिक्सिंग चालू DB म्हणून हो रोड आसा तसोच कसोय काम जावं ना जावं तेजेरूच ते हॉट मिक्सिंग करपाचें आसा आनी परत नोव्हेंबरान 15 मार्चाक? 15 मार्च म्हणजे एंड ऑफ द मार्च म्हणजे एक 15 दीस एखादी हें करून कित्याक 31 मार्च पर्यंत हें जावंक जाय एप्रील पर्यंत हे सगळे रोड परत हॉटमिक्स जावंक जाय फूल पणजेंतले. म्हाका एक सांगा आतां पावस सुरू जातलो. हय पावसान तेच म्हणटा न्ही हांव ही जबाबदारी कोणाची हे PWDचे ऑफिसर हे स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर पळय टेंडर जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक दिता पळय तेजेर बरयलें आसता तेणे ट्राफीक मॅनेज तेणें करप करेक्ट तेजी जबाबदारी जशी पुलिशेची आसा तशी तेंची जबाबदारी तेणें ट्राफीक तेणें रावप. आज तुमी पायपां घालतात एक सेवेज लायन पायप घालतात तेणें त्या सायडीक एक मनीस दवरप ह्या सायडीक एक मनीस दवरप दाखोवपाक तेंची ते कॉन्ट्रॅक्टर ड्युटी तांकां ते पे करतात तेजेर आसता तो एक आयटम आसता तेजी ड्युटी ती करोडा रुपयाचे कॉन्ट्रॅक्ट तुमी घेता. आज एक व्हडलो MVR सारको पणजेन हें बारीकशे कॉन्ट्रॅक्ट घेता तो काडटा तुका सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता तो सब कॉन्ट्रॅक्ट काडटा तो तेका कॉन्ट्रॅक्ट दिता म्हणजे कामांक ते क्वॉलिटीन उरची ना आनी कांय ना 2 व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर जे सरकारचे जावंय म्हणून येता. हांवें पळयला PWDचो हांव पळय हांव डायरेक्ट आरोप करपी तो PWDचो एक आतां इंजिनियर व्हडलो हें तो रिटायर जालो ताका परत एक्सटेंशन दिला तो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे केरळाच्या घरा वचून वता म्हणजे फोटो आसा तुमकां जाय जाल्यार आतां मोबायल काडून दाखयता हांव. म्हणजे अशें जेन्ना तुमकां म्हणटा कुत्रो आनी चोर जेन्ना एक जाता पळय तेन्ना तुमी आनी कोण दोश कोणाक दितले कित्याक कांय म्हणूं शकना आज कॉन्ट्रॅक्टरांची फावला कॉन्ट्रॅक्टराक जाय ते रितीन चलत तेंचे खंयच तेंचें लक्ष ना. ऑफिसर येवन कांय पळयना ते सुशेगाद ते एसीन थंय पालसीन बसल्या ते आपल्या ओल्ड हितून स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर तेंची ड्युटी तेंच्यांनी तें पळोवप तेंच्यांनी तें मारप बाबा हें काम चालू आसा हें काम अमके दिसान काम जातलें हें काम कोण करता. म्हाका एक सांग उदय मडकयकार तुका हांव एक पॉयंटेड प्रश्न विचारता. तुमचो पणजेचो MLA तूं आतां पळय पॉलिटिकल पळय एलिगेशन्स केली ताणें पयर म्हणलें की कोण 3 ते 4 बोर्ड सोडली जाल्यार कोणाक दुखना म्हणून. आतां हाजेर म्हाका जाप दी. पळय पणजेच्या MLAचेर हांव उलोवंक सोदना कित्याक पॉलिटिकल उलयतालो ना हांव सांगता कित्याक उलोवंक सोदना हांव कित्याक तो एक सिनियर MLA तो आपली जबाबदारी जाणा. हेज्या पयलीं ताणें ताळगांवान बरें क्वॉलिटी वर्क करून घेतलेलें आसा. ताळगांव हेजें व्हडलें सुंदर शहर जावपाक तेजो हातभार आसा. आज पणजेन तो आपली जबाबदारी जाणा तेजेर तो हांव तेजेर आनी कांय उलोवंक शकना. तसो तेजो पूत रोहीत मोन्सरात आज तेजे 2रे वर्स 3रे वर्सा तो आतां मेयर जातलो तोय तेजी जबाबदारी जाणा.
हेजेर हांव कांयच उलयना, पूण जितकी तेंची जबाबदारी आसा तितकी त्या ऑफिसरांची जबाबदारी आसा. हे पळय, हे तूं आतां दोनूय आमदार आनी महापौराक फाटल्यान घालता. हांव तुका प्रश्न तूं अधिकाऱ्यांचेर चाबूक मारपाचें काम MLA मंत्र्याचें आसता. मागीर तो कित्याक करना? सगळे एकलोय पणजेकार उलयनात. Blaming people or blaming authorities will not solve this issue. Yes. This should have started of identifying a parking bay 10 years back. Correct. ते कित्याक जावना that they have to answer. पार्किंग बे आतां पळय आमी जाणा जेन्ना मनोहर पर्रीकार जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आसलो हेजो पण आमची मार्केटान मिलिटरीचो व्हडलो जागो आसा. तो जेन्ना ऑपोजिशन MLA आसलो तेन्ना तो लेटरां करतालो की तुमी CCP रेजोल्युशन घ्या, आमी शरद पवार हें आसा तेन्ना तेजे कडेन सांगून ते जायना तो पन्नो इश्यू काडून न्ही जागो आज सिद्धांत साहेबान म्हणले न्ही पार्किंग बे करूंक जाय. पार्किंग बे लिमिटेड जागो लिमिटेड जागो नॉट लिमिटेड जागो. हांव म्हणटा जागो दाखया तुमी जितके गाडयो पणजी सिटीन येतात फ्रॉम KTC बस स्टँडा कडल्यान एंट्री जातात 10,000 इज आवर कॅल्क्युलेशन टेंटेटिव्ह कॅल्क्युलेशन. ते 10,000 ते गाडयेचे दृष्टिकोन समज असले जाल्यार रिस्पॉन्सिबल पीपल शूड हॅव एन परसेप्शन की आमची सिटी लेट मी फिनिश देर शूड बी अ परसेप्शन वी आर रनिंग द सिटी सो वी शूड हॅव अ परसेप्शन देर इज गोइंग टू increase in population, there is going to be increase in vehicle population too, children are going to go to the colleges. Where did that perception go? Why we blame the authorities today? City planning I would still come to the I would still come to the point. I would still come to the point. City planning जायना, city planning जायना. आमी कितलेशा लोकांनी सजेस्ट केल्लें की पणजेन भितर सिटीन वाहनां येवपा दिवपा जायना. पणजेचे सिटीचे भायर ग्राउंड्स पळयात थंय सिटी दवरात. पणजेन भितर इंटरसिटी बसीस दवरात, ल्हान इलेक्ट्रीक कार्स दवरात. Absolutely correct. ह्यो गजाली आयले शिवाय पणजे जावचे ना. कोण हाजेर उलयना. 20 वर्सां पयलीं ह्याच कारणां खातीर ही ऑफिसां पणजेंतली पाट्यार पावल्ली. ह्याच कारणां खातीर डिकंजेस्ट आनी पणजे. आतां कितें केलें आतां पणजेन तुमी परत तो फुटबॉल ग्राउंड करता परत. फुटबॉल ग्राउंड फाल्यां तो जाल्या उपरांत थंय कितकी व्हेकल परत गाडयो हाडल्यो परत भितर. पूण सगळे कला अकादमी कडेन इतले प्रोग्राम जाता ताका कांय शिस्तच ना. त्या अर्दान थंय स्टेडियम आसात बांबोळे थंय प्रोग्राम कला अकादमीचो सगळे जे प्रोग्राम ह्या वेळार परत तुमी मडकयकर परत तुमी कार्निवाल पणजेन केलो. परत आतां शिगमो तोच पन्ने रस्त्यार व्हरतात. म्हणजे तुमचे कडेन प्लॅनिंग नाका म्हण पणजी म्युनिसिपालिटी करता कितें आनी कावन्सिलर्स तांकां जबाबदारी आसा काय ना? प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आमी मिटिंगेक प्रत्येक खेपे सजेशन मांडटा. शेवट ते बसलेले आसा ते खुर्चेर बसल्यात तेंच्यांनी आमचें सजेशन आयकूंक जाय. फाल्यां हांव आसा सुनील आसा आमी एक सिनियर आमकां खबर आसा. आमी पणजेन भोंविल्ले मनीस पणजेन काम करून आयिल्ले मनीस पणजेन राविल्ले मनीस आमी. आमकां खबर आसा आज जागो पणजेन पार्किंग जागो ना. ह्याच खातीर तेन्ना हांव जाणा तेन्ना ही सगळीं ऑफिसां शिफ्ट जालीं. व्हडलीं व्हडलीं ऑफिसां गव्हर्मेंट पणजेन पाट्यार शिफ्ट जालीं. हेजें एकूच हें आसलें की सिटीन जो फ्लो येता भायल्या लोकांचो तो कमी जावचो म्हणून. पूण आतां परत एक आतां प्रोजेक्ट आतां एक ग्रावंड फुटबॉल आतां तो कांपाल परत तो ग्रावंड केलो. आज ती परेड ग्रावंड आसलो ते हें करता. फाल्यां सादे 400-500 लोक येवनी. आज प्रत्येक जाण गाडयो घेवन येता. प्रत्येक जाण 2 व्हिलर घेवन येता. प्रत्येक जाण 4 व्हिलर घेवन येता. पार्किंग खंय करतले गाडयो खंय फ्लो आसा. कला अकादमी कडेन आमचें सजेशन आसलें की तुमी सगळे श्यामा प्रसादान सगळे वरां इव्हेंट हांगा नाकाच. करेक्ट. हांवें लोकोत्सव हांवें स्टॉप केलो मेयर आसतना हांवें मागीर गोवन गॉर्डन तेन्ना मिनिस्टर आसा म्हाका रिक्वेस्ट केलो ना हें लास्ट म्हणलेलो आनी पूण हांगा करना. कित्याक म्हणलें नाका कित्याक लोकांक थंय वचूंक मेळना. कित्याक श्यामा प्रसाद हेजे व्हडलें आसा भायल्या भायर आसा ते पार्किंगूय खूब आसा थंय तुमी व्हरा इव्हेंट. लोक येवंक जाय जाल्यार खंय येता. आतां एक्झिबिशनां जायना लोक वचना ते हें करपाक कितें करूंक जाय जाल्यार हें बंद जावंक जाय सिटीक. हे इव्हेंट सगळे शिफ्ट जावंक जाय. एज ए पुलीस मशिनरी म्हणून अशे तरेचो पणजे सिटीचो एक मॅप किंवा अशी एक योजना तयार जाल्या की ट्रॅफीक कशें आसचें, पार्किंग खंय आसचें आनी पणजेन कितलें ट्रॅफीक येवपाक दिवचें. पणजेकार सुद्दां जर इंटरसिटी जर ल्हान दिस इज ऑल कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. ताजे भितर प्रॉपर parking facility, implementation, मागीर pollution naka city. Then you have got various amenities for the people. Transportation 50%. Yes. Government transportation should be operational. This is all laid down in that. Correct. And they are doing that. So we will not implement that. I think it can be implemented if all of us work together. Let us not keep on blaming. Yes, this is what I would suggest. People are getting affected by that. प्रोग्रामाचो वेळ सोबत आयला. उदय बाब म्हाका तुजो निमाणो स्टेटमेंट जाय.
जिमाणो स्टेटमेंट म्हणल्यार म्हाजे पयलीं पासून जे आरोप आसा स्मार्ट सिटी ऑफिसान आतां तरी तुमी बाबा जागे जाया, तुमी लक्ष दवरा, तुमी मातशें एक काम आतां सोंपत परत तुमी एक काम सोंपना तें परत तुमी नोव्हेंबराक स्टार्ट करतले, परत एरे म्हाज्या मागल्या कितें आलिया बोगासी कितें असावे सादर अशें लोकांची स्थिती जाल्या. पणजेकारांची अशी परिस्थिती जाल्या. हय. लोक तुका कितें कितें सहन करतले, लोक उलयता आमचे कडेन सांगता लोक उलयता, पूण कितें आसा शेवट खंय ना खंय लोकांक हें सहन करचें पडटा, सिद्धांत बाब, लोक हितून तुजो एक सफर जाता. महाराष्ट्र- Last message is हय. the municipal administration and all the stakeholders आणि जितके सिनियर लोक असतात दे हॅव टू बेसिकली आयडेंटिफाय अ पार्किंग प्लेस. Correct. भायले गाडयो भितर येतात, गव्हर्मेंट ऑफिसाक वतात आणि बाहेरचे लोक गांवचे लोक पणजी येतात, कारण मेन हेड ऑफिसीस आर स्टेशन इन पॅन्जिम. इफ दे आर गिविंग अ पार्किंग प्लेस आउटसाइड, पॅन्जिम पीपल विल बी फ्री ऑफ ऑल congestions and hindrances. Instead of going for this extent of basically blame gaming and all that, I would say identify a proper place. It is not late, we can do it right now also, but it has to have the right mindset. We require a right mindset to do that, and I feel everybody should come on a common platform Thank you. with representatives from the Thank you. people also to Thank guide you, us. सिद्धांत बाब. Thank हो you. एक महत्वाचो मेसेज. आज पणजेन पळयला लोकांच्या सहनशीलतेचो अंत जाला. आज पणजे पूर्ण कंजेस्ट, खंयच रस्तो एक रस्तो उरना जंय बरें सहज वचपाक शकता. हांव पणजे टाळबागात मेन हायवे वयला गेलो, थंय रस्त्याची घशमुड्डी वाहनां पूर्ण आडखळून उरिल्लीं. पणजे तर पूर्ण सगळे रस्ते खडल्यात, खंयच लोकांक वचपाक मेळना आनी रस्त्यार वता आसतना त्यो एक्सिडेंट जातात, गाडयो एकमेकाक घासतात, खड्ड्यान पडपाची भिरांत आहा, लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. पणजे जर फाल्यां पावस आयलो, पणजेचें कितें जातलें? आनी आतां तुमी जाणात फक्त मे म्हयन्यांत आनी जुनान पावस रावना, ताजे पयलीं पावस सुरू जाता आनी सद्या गरमी इतले वाडल्या, पावस पडपाची भिरांत आसा. आनी अशे तरेचो पावस जर पडलो, पणजे पूर्ण बुडटली आनी पणजेन जें कितें आज पळय मॅस जालां तें आनीक घाण जावन पडटली. ह्या प्रश्नाचेर सगळ्यांनी एकठांय जावन सिद्धांत बाब म्हणटा तशें एकठांय जावन मार्ग काडचो पडटलो. स्मार्ट सिटी जर जाली, ताचे संदर्भांतलो जो प्लॅन आसा तो बरे तरेन इम्प्लिमेंट करचो पडटलो. नाजाल्यार स्मार्ट सिटी जाली पण पणजे आनीक खड्ड्यान गेली, अशे तरेची परिस्थिती कांय तेंपान निर्माण जावंक शकता. तुमी दोनूय मानेस्त आमच्या हांगा आयले. सिद्धांत बाब, तुमी मुद्दम वेळ काडलो आनी अशे तरेचे चर्चेन तुमी वांटेकार जाले, तुमचे हांव उपकारी आसा. उदय मडकयकार, तुमी बी सदांच खडेगाठपणान तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमकांय हांव तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.